Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. पण एकच म्हाका एक शेतकी मंत्री म्हणून सांगपाक जाय की जशें हे जो न्यूज आयिल्लो एकदा स्टेटमेंट दिलो की संजीवनी कारखानो बंद करता हे असो बंद करपाचें निशेन सरकाराचें अजून जाल्ली ना तशें कांयच ना आनी जर येदा कदाचित असले जर निर्णया कडेन जर सरकार येता आसत जाल्यार सुद्दां शेतकऱ्यांक पयलीं कॉन्फरन्सार घेवनूच हो निर्णय जातलो म्हळ्यार अशें जी काल अफवा जाल्ली ते वेगवेगळे कमेंट्स तेजे आयिल्ले वेगवेगळे शेतकऱ्यांचे फोन आमकां आयिल्ले पूण तशें कांयच ना हे ऑलरेडी हे जाल्लें आसा आनी शेतकऱ्यांनी खुबसो असो एक थोडेशे शेतकऱ्यांचे रिक्वेस्टू आसा की बाबा अशें अशें जर आसा जाल्यार आमी तयारेक आसा अशे तरेच्यो काही गोश्टी आमचे कडेन तांणी मांडिल्ल्यो त्यांचो सुद्दां आमी विचार करतले दॅट इज नॉट एन ना सध्या तरी तो निर्णय आमी काय घेवना इवन आमी तांकां मुखार 1 म्हयन्याचें एक्सटेन्शन दिवपाचें सुद्दां आमी आतां एक अंदाज एक सगळ्यांकडे डिस्कशन करता की 2 महिन्याचो एक अशें पिरियड एक फिक्स केल्लो आसा 2 महिन्याचे म्हणजे एटलिस्ट रोड मॅप तयार जातलो असो तरेच्यो काही गोष्टी आमचे कडेन सध्या आसा सहकार मंत्री आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर आमचे खास करून मुख्यमंत्री म्हणजे आमचे शुगर केन जे फार्मर आसा आणि जे संजीवनी शुगर फॅक्टरी वर्कर आसा जे कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आसा आणि परमनंटूय आसा म्हणजे जवळजवळ 112 परमनंट वर्कर आसात आणि जवळजवळ 89 कॉन्ट्रॅक्ट आसा आणि तांकां आतां एक्सटेन्शन दिवपाचें आमच्या मंत्र्यान थारायलां पूण कोणाकच अन्याय जावचो ना सगळ्या विश्वासाक घेवन म्हाका दिसता आमचें सरकार हो संजीवनीचे विशय आसतो